Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Ritka thala bara 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 bara. Hallelujah. Oshanga rakka thala bara bara bara. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. We surrender this prayer meeting to you, Lord Jesus. Prayer meeting, Lord Jesus. Let your anointing descend, Lord Jesus. Let your grace be within us, Lord Jesus. Shila bara 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 bara. Let your grace be open, Lord Jesus. Thala bara bara. Shangul rakka thala bara. Let your heavens be open, Lord Jesus, and pour out your Spirit as we gather today, all of us, Lord Jesus. Bless us, Lord Jesus, as we have gathered in your name, Lord Jesus. Bless us with your Spirit, Lord Jesus. Bless us with your anointing. Bless us with your power, Lord Jesus. So that we can praise and anoint you, Lord Jesus. We can praise and bless your name, Lord Jesus. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Pour out your Spirit, everyone, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Worship you, Father. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. Worship you, Lord. Worship you, worship you, worship you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग व्हायचे मागण्या आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे पुत्राचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम काय, तुझी खुशी सगळ्यात तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आसम खाती आणि आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तसे आमचे पातका मुगस आणि आमका तालन पुरवतो नका वाटत आमका निवार. आमेन. Manuel Premier तुझे संगता आणि Jesus बकेन मरिये देवाची महिमा पैका तिरुनाची कर आता निमच्या मरणाच्या लरा. आमेन. महिमा बाप्पा गणपता गण पवित्र आत्मा. साजी तो सातान सदा सुरत. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाच्यानं येसो वरतो दिस देवानं काम फव केला. त्या देवाक आम्ही हर गांधीवी आता कामी स्तुती करूया. आम्ही हरी एकली आमची हरी एक गरज हरी एक त्या सावा आमच्या कडे कोणा बरं मागून सांगताचे हरी एकल्याचे गरज आम्ही जेजूच्या पायांतळा भेटून देऊया. आमच्याकडे कोणा बरं मागूंक सांगलाय कोणा बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगता हरी एकल्यांक आमी जेजूच्या पायांतळा समर्पण करून देऊया. लेस्टान म्हणले एका भावा खातीर आमी मागया. परच्या दिसा ऍक्सिडेंट जावन तो ड्रिप्स त्याचे काट जावन मस्त ब्रिथिंगाक मस्त प्रॉब्लेम जाता आसा त्याच्या खातीर आमी मागया. ताका बेगीनच जेजू त्याच्या घायल्ल्या हातांनी आपण बेगीनच ताका बरी भलायकी दिवं दी म्हणून मागया. आणि कोणा पुरा आमकां मागोवंक सांगलां गे मागदलीन म्हणले एका बहिणी खातीर जे कॅन्सर पिडा संपूर्ण तरांक गुण जावचे खातीर. निकोलास म्हणले एका भावा खातीर आमी मागया. ताचे ब्रेन ट्युमर संपूर्ण तरांक गुण जावचे खातीर. बेन्नी पिंटो म्हणले एका बहिणी खातीर आमी मागया. रोजी पिंटो एक म्हणले एका बहिणी खातीर आमी मागया. जेजूची कृपा तांचे थंय देवून येवं दी. जेजू मोगाळ आनी काकुळदार देव तांकां आपणून दी, तांकां गुण करून दी, तांची पिडा चिडा सोसून तांकां बरी भलायकी दिवं दी, तांकां सकत दिवं दी म्हणून आमी मागया. देवाचे उतार कीर्तनगार 34 वाक्या 2, 3, 8 आणि 9 अशें सांगता. म्हजे सवे सर्वेस्पराची महिमा गाया, संगता मेळून त्याच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे कीर्तन दावीद राय आमकां सांगता. त्याच्या संगता मेळून सर्वेस्पराची आमी महिमा गावंक जाय. संगता मेळून त्याच्या नावाची आमी स्तुती करूंक जाय. आमी सर्वेस्पराक सोदता जाल्यार ताका सोदून आमी ताचे कडेन मागता जाल्यार तो आमकां आमच्या विनवण्याक तो आमकां जाप दिता. तशेंच 8 आणि 9 वाक्य अशें सांगता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणां येतात ती सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतेल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वय मगाच्यानो देवान आमकां ताका महिमा दिवंक ताका अर्घ होगलाप दिवंक म्हणून विशेष तरान ताणें आमकां विंचून काडला. कितलोसो लोक आज संवसारी जिवितांत जीवन आसा जाल्यार देवान आमचें नांव उलो काण ताची महिमा गावून ताका आमी ताची स्तुती करूंक ताणें आमकां विंचून काडला आसता. ताका आमी अर्घां दिवया. ताका आमी भियोन चलया. ताका भियोन चलतना कितेंच उणें ना म्हूण तो आमकां सांगता. त्याच देवाक आमी महिमा दिवया.
ताची आम्ही स्तुती करूया, ताका आम्ही वाखाणी देऊया, ताका आम्ही आराधन करूया. हालेलुया, सगळी आम्ही हालेलुया. सगळी आम्ही अर्शी आहे यावेळेला खाला बरा 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 हालेलुया. बरा 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 आमच्या घरचं आम्ही ताका भेटूया, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांध्यांक आम्ही ताका भेटूया. आमच्या कुटुंबाने असल्या हर एक पिढीस ताका आम्ही ताका भेटून देऊया. हर एकल्या काही त्याचं पवित्र आत्मा देवून येऊच्या खातीर, त्याचे गुण करचे सगळं देवून येऊच्या खातीर आम्ही मागया. दयाळ आणि काकुळदार देव तुझा वचन. आमची फाटक्यांची मागणी तो ऐकता, ताका आम्ही आराधन करूया. त्याच्या उत्तरामुखात आमकां सुटका मेळटा. त्या महिमेवंत देवाक, रायांच्या रायाक, दुनियाच्या दुनियाक आम्ही आराधन करूया. ताची आम्ही स्तुती गावया, ताका आम्ही होगलाप देऊया, ताका आम्ही वाखाणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. खाला बरा 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 हालेलुया, हालेलुया. सगळे समर्पण देऊन यावेळेला हालेलुया, हालेलुया. मात्र एका देवाक आम्ही अर्घ देऊया. खाला बरा 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 बरा. थँक यू जीसस. खाला बरा 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 बरा. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, हालेलुया, हालेलुया, Father. Worship you, हालेलुया. Jesus. Worship you, Lord. Worship you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया. Worship you, दैत्य Lord. आमच्या जीवितांतरी केल्या ती हर एका खातीर आम्ही हर देऊया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. 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 ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Worship Lord. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ God the Savior ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ God my friend ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ worship Lord, praise you Jesus. ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Worship Jesus. Örkan tuka somia Jesu.
Kala bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Kala bara bara bara. कष्टात सुटका देवच्या देवाक आम्ही आराधन करूया. आमच्या जीवितांत जैत तुमच्या देवाक आम्ही आराधन करूया. देवांचो देव धन्यांचो धनी ताका आम्ही आराधन करूया, ताका आम्ही स्तुती करूया, ताची महिमा आम्ही वाखाणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಉನ್ನತ ದೇವಾನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವಾನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ Worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Worship you. Let's all praise and worship the Lord right now in the name of Jesus. Let all the blocks, let all the bondages be broken in the name of Jesus. Anything, any obstacle that is stopping us from praising the Lord, it shall be broken in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Worship the Lord. Let's all praise and worship the Lord. Surrender ourselves right now in the presence of the Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Worship Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सगळे आम्ही देवा खर्च हरगा दिव्या या वेळा Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Let your anointing fall, Lord Jesus. Ola rakhandala barakashala gariyatta Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Let's all forget who is Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord Jesus. Glorify your name, O Lord Jesus. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ह्याच्यावर त्या दिसाका आम्ही ताका अर्घां दिवया आवयच्या गर्भात हांव येदोळ म्हणसर ताणें आमकां राखला आनी सांबाळना हर एका कश्टाक आनी ताच्या वेळा आमच्या संगाता रावून ताणें आमकां धैर्य दिला बळ दिला आमच्या कुडीक आमच्या जिवाक घटाय दिल्या आत्मीक तरान ताणें आमकां ऊंच उबारला त्या देवाक आमी स्तुती करया ताका आमी अर्घां दिवया आमचे हर एक संपूर्ण तरान आमी ताका समर्पण करून दिवया
आमची हर एक गरज Worship you, त्याच्या Jesus. पायांतळा Worship भेटून देऊया. Lord. Worship you, Jesus. आमची Worship you, हर Father. एक पातका आम्ही Jesus. ओळखून घेऊया. आमच्या जिवितान केल्ल्या हर एका पातकां खातीर आमी ताच्या लागचे बक्षणे मागया. चिन्नेन शब्दान करण्यान केल्ल्या सर पातकां खातीर आमी बक्षणे मागया. हेरांक आमी दुखयला जाल्यार तांचे लागचे आमी बक्षणे मागया. संपूर्ण तरान आमचे सगळे जिवीतच ताका आमी भेटोवन दिवया. आमच्या जिवितान घडल्या हर एका घडितां खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. आमच्या जिवितान कितेंय वायट घडलां जाल्यार तें घडीत आमच्या बऱ्या पडशें देव करता म्हणून ताणें आमकां बसवणी केल्या. त्या देवाक आमी स्तुती करया, ताका आमी आराधन करया. कीर्तन 103 वाक्य 8 आणि 9 अशें सांगता. सर्वेस्वर दयाळ आणि कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो, तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. होय मगाच्यानो सरेस्पोर देव आमचो दयाळ आणि कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो. आमी कितलेय फावटी आमी फटवून पडल्यार, कितलेय फावटी आमी पातकां गेल्यार तो सोंसणीक जावन आसा. आमची पातकां तो बक्षिता. मोगान आमकां तो ताच्या वेंगेंत आमकां घेता, आमकां तो आराम धरता. आमच्या नांव ताच्या ताळाताचेर ताणें बरोवन दवरलां. हर एका वेळा आमी ताच्या दोळ्या मुखार आमी आसा. तो सदांकाल आमचेर आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आमी जाल्यार आमकां हेरांनी दुखयल्या वेळार तांचे विरोध आमी रावता, पूण देव तसो न्ही. कितलेय फावटी आमी फटवून पडल्यार, कितलेय फावटी आमी चुकोवन पडल्यार आमचे कडेन तो राग धरिना, आमचो तो मोग करता. त्या देवाक आमी आराधन करया. तो आमकां जाय हर एका वेळा आमच्या सांगाता ताका आमी खाण घेवया. हर एका वेळा आमच्या जिवितान ताका आमी स्वीकार करया. त्या देवाक आमी आराधन करया. आराधने 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 येशुवे. संपूर्ण समर्पण करून देवाक आमी आराधन करया. आराधने आराधने येशुवे. आराधने 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 येशुवे. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸಂಧ್ಯಾನಿ तुझाय जिजू, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, तुझाय मका जिजू, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೆ. तुझाय मका जिजू, म्हणजे जीवन आहे आमचं समर्पण करून देता जिजू. आफोड जिजू मका आले सगळे मेले पण माझ्या भितराले मेले पण कान उडे जिजू. माझे जीवित तुका समर्पित जिजू. तू माझे जीवित चले आता मी म्हणूया, तू माझे जीवित चले जिजू. सगळे म्हणूया तू माझे जीवित चले जिजू. तू माझे जीवित चले जिजू. तू माझे जीवित चले जिजू. तुझे उद्धार
माझ्या पितर रोम होते जिसू आणि त्या प्रकारावर जीवन दे. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Worship you, Jesus. Yehovah Shalom, ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನನ್ನ ಜಯ ಧ್ವಜವು, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾ ರೋಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. Worship you, Lord. Praise you, Jesus. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. Jesus. Worship you, Jesus. Let your anointing flow. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. My spirit shouts out your name, Lord Jesus. My spirit sings your praise, oh Lord Jesus. My spirit sings your praise, oh Lord Jesus. आमच्या आत्म्यातून आम्ही हर्षया, आमच्या आत्म्यातून आम्ही हर्षया देवा. ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you. Glorify your name, Lord. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Saku, ni matra saku, nanage. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. Worship you, Jesus. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. Thank you, Jesus. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. We call out your name, Jesus. Jesus, Jesus our Redeemer, Jesus our Savior. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. We are renewed in your name, O Lord Jesus. We are renewed in your name, O Lord Jesus. We are transformed by your precious blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah,
यू जीसस ओ शतो सगळी आम्ही आराधना करूया या वेळेला जिजूचा अनुभव आम्ही बघूया या वेळेला खाला बरा 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 तो आमच्या मध्ये असा तो आमच्याकडे उलोंग का शेतात शाला बरा 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 थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस खाला बरा बरा योत शांगल रक्का खाला बरा 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 praise you Jesus worship you Lord worship you Jesus oh rasha ta 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 thank you Jesus thank you Lord praise you shila bara 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 shala bara 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 shala bara 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 I worship you, Lord Jesus. shala bara 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 Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमचे कितेही तुमचे इंटेन्शन असल्यार ह्या वेळार तुम्ही कमेंट्स घाला तुमचे इंटेन्शन कित्याक आमी विशेष तरेन आमी मागता आणि आज थोडे देवाचे उत्तर आमी ह्या वेळार आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक त्याच्या पुढे एक लहानशे म्हणजे एक क्वेश्चन तुमचे कडेन तुमचे सगळे देव आसा गी असं जाल्यार आसा म्हणून कमेंट्स कला येस ऑर नो हे दयाकन तिळशिया देव तुझे सवय आसा गी खंडीत जावन ह्या विशयात आज आमी आयकूंक वेता. आमच्या जिवितांत देवाचे कामां कितें आसात आमच्या जिवितांत देव कितें पुरा करता आनी देव आमचो कितलो मोग करता देव आमकां कशें चलयता जायते फावटी आमी चिंता देव आमचे सांगता ना देवान आमकां सोडलां कश्ट अनवार येताना पूण ते दळा देव आणखी सडीत मापान आमचे सांगता आसा म्हणून देव आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून थोड्यांनी कमेंट्स घालते आसात येस म्हणून खंडीत जावन जी कोण येस म्हणून सांगतात खंडीत जावन देव तुमचे सांगता आसा खंडीत जावन जायते जाणांचे कमेंट्स ते आसात खंडीत देव तुमचे सांगत आसा. देखून ह्या विशयान आणखी चड आज तुमी जाण जातल्यात देव कशें तुमचे सांगत आसा देव कशें तुमचे सांगता वावुरता देव कशें आमकां सुडका दिता ह्यो पुरो संगती कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूच्या येणाक तयारी करते आसा. क्रिसमस लागीं लागीं येता आमी मस्त कंत हुस्को धरना आसा आमकां कशें हे फावटी लॉकडावन आसा गी या कर्फ्यू आसा गी तें आसा गी आसा गी म्हणून पूण जाल्यार ताच्या गी व्हरते जेजू एक फावटी आमच्या जिवितांत आयल्यार जालें ताका मात्र आमी वसूंक सोडून वचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. इसाया प्रवादी सांगता 40 अध्याय वाक्य 1 आणि 2 इसाया चॅप्टर 40 वर्स 1 and 2 अशें आमकां सांगता देवाचे उतार. बुजवून दिया म्हज्या परजेक आज लोक सगळ्यो कश्टांत आसा अनवरांत आसा पिड्या शिड्या भेंबिरांत आनी खावचे न्ही आनी पयशांचे तापत्रय आनी स रितीची खंत बेजाराय एका नमेन हुस्को मुखार खाल जाता कितें जाता म्हणलें एक मस्त कश्टांत आसा. पूण आज देवाचे उतर आमकां सांगता हे म्हाका आज आतांत मागण्यांत आमकां कळ्ळें हांव दुसऱ्या पुरा तयार करनासतलो पूण देव हे उतर आज दिवंक म्हाका इन्स्पिरेशन दिता पवित्र आत्मो आनी तें उतर आज तुमच्या मुखार हांव दवरते आसा. बुजवण दिया म्हज्या परजेक. सगळ्यांक आमकां आज कोण तुमी एटेंड जाल्यात तुमच्या कुटुंबाक तुमकां देव बुजवण दिता देव बुजवण दिता तुमकां बुजयता तुमच्या कश्टांत आनी वरांत हांव सांगत आसा म्हूण सांगता. पळय देवाचें उतर आयकुया. बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजाकडे उलया. जेरुसलेमाचें काळीज कोण तो जिजूत ताचे काळीज जेजूच्या पवित्र काळजाची परबाचन करता जेजूच्या पवित्र काळजाचे मस्त भक्तीपण धरता तुमच्या कुटुंबाने जेजूच्या पवित्र काळज तेच म्हणटा थोडे. पूण आज तुमचे कितें कश्ट अनवार कितें पिडा शिडा आसा कितें आसा निराशपण आसा तुमी जेजूच्या काळजा कडेन उलय. जेरुसलेमाचें काळीज कोण जेरुसलेमाचो मोग केल्लो कोणे ज्या जेजून संवसाराचो मोग केलो घेतलो गी आनी देवान आपलो पुताकत्या संवसाराक धान दिलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आणि तिका परगट करा आणि तिका परगट करा. जेरुसलेमाच्या त्या देवाक तुम्ही परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले. तुवें संवसारांत तिच्या साखरेचे दीस संपले. तुवें करचे कश्ट कितें निराशपण आज तुमी देवाचे उतर तुमच्या जिवितांत खंडीत घडता म्हणून तुमी फाती येता जाल्यार 100% तुमच्या जिवितांत घडता. म्हज्या भवान भयणी आज तुमचे सगळे दुखीचे दीस संपले म्हणटा पवित्र पुस्तक. तिच्या अपराधाचे परीकपण दिवन जाले
त्याच्या अपराधाच्यामुळे आमचे सगळी पातकां कितें आसा ताचे सगळे फारीकपण दिवन जाले. जेजू एकत्तपटी ह्या संवसाराक आयलो, एकत्तपटी त्या कुर्सार मेलो, एकत्तपटी ताणें कस असले आनी सगळे आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवन जालें ताणें. सगळ्या तिच्या पातकांक आनी सगळ्या तिच्या तिच्या पातकांक पातकांत सर्वेस्पराच्या हातांतली सर्वेस्पर देवाच्या हातांतली दोडी ख्यास्त तिने बघली. देवडी केस्त ऑलरेडी बघून झाली. आम्ही सगळे कितें आसा आमच्या मालगाड्याच्या पातकाक शिराप म्हणटा ते म्हणटा जेजून सगळे आमचे शिराप खाडल्यात, सगळे आमचे बॉन्डेजेस कितें आसा ते सगळे खाडल्यात, सगळे निराशपण सलवणी पिडा शिडा आनी सर रितीचे कश्ट दगदोनी ताणें आपल्या कुर्सार वावयल्या कुर्सा आनी संपलं सगळें संपदले म्हळें ताणें पुरा खाबार जालें, पुरा आखेर जालें आमच्या जिविताचे कश्ट आमचे आखेर जाले म्हणटा देवाचे उतार. आणि देखून देवाचे उतर सांगता जरमाया चॅप्टर 31 वर्स 34. जरमाया प्रवादे मारिफात सर्वेस्पर देव आमचे कडेन उलयता. तर 30 आनी 1 अध्याय ते 30 आनी 4 वाक्या. जरमाया 31 वर्स 34. तेन्ना एकामेका शिकोवची गरज आसची ना. आज आम्ही देवाचे उतार सारख्या रितीन वाचल्यार ते आमच्या जिवितांत कान गेल्यार आणि त्या प्रमाणे जियेल्यार आमकां आनी एका शिकोवणाऱ्याची गरज ना. न्ही जावन तुम्ही करेक्ट रितीन देवाचे उतर वाचता जाल्यार तुम्ही पर्सनली प्रेयरांत एक वर तरी दिसाक बसता जाल्यार आनी देवाच्या उतराची समजोनी तुम्ही पवित्रात्मा कडेन जोड काण घेता जाल्यार तुमकां म्हजे तेल्या शिकोवणाऱ्याची गरजच ना. कोणाची तुमकां गरज ना, कित्याक पवित्र आत्मान तुमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी कितें म्हणटा मुखार सर्वेस्पराची वळख घेया सर्वेस्पराची वळख तुम्ही घेया. अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. एकामेका तुम्ही सांगचे पडचे ना, कित्याक हर एकल्या की समजोनी मेळटली, हर एकल्या की समजोनी मेळटली. कित्याक कित्याक ती सगळी म्हाका वळखतली. ती सगळी म्हाका वळखतली. सगळी आमी देवाक वळखता. जर आमी देवाक वळखता जाल्यार तसो मोग आमी अनुभव करता. जर तसो मोग आमी अनुभव करता जाल्यार आमच्या जिवितांत देव काम करता. हर एका तुमच्या गणितांनी जावं कस्तान जावं अनवार जावं पिडाशिरे त्या निराशपणात देव तुमच्या सांगत आसा. हो म्हजो अनुभव हांवें सांगचो. एक खंयच्या बुकांत वाचून हांवें तुमचे कडेन सांगचें न्ही. देव म्हजे सांगता कसो आसलो, इतली वर्सां कशें आमचे सांगता तो आसलो आनी कशें ताणें वावर केलो आमचे सांगता ते न्हीज तुमच्या मुखार एक जिवंत साक्ष हांवूच जावन आसा. देखून तुमच्या जिवितांत देव काम करता. देवाक समर्पण कर दिया. तुमचे हुस्को कंत हुस्को ताचेर सोडा म्हणटा. तुमचे निराशपण कितें आसा ताचेर सोडा. तुमकां कितें बेजार आसा ताचेर सोडा. तुमकां कितें कश्ट आसा ताचेर सोडा. कित्याक तो सगळो आमचे तन काडूंक शकता. एकामेका तुम्ही ल्हानांत हांव व्हडा पर्यंत ल्हानांत हांव व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो आनी आमच्या पातकांचो देव उगडासच करचो ना. मगाच्या भावान बहिणी ना. झाले आखेर जाले. कित्याक क्रिस्ताच्या येण्याक तूं तयार जाता जाल्यार आसतना तुवें कंत करची सोड. कित्याक ह्या वर्सांत क्रिस्ताक रियल तुज्या काळजांत घे. ह्या बाटी तुझ्या गोरदानाच्या गोट्यान येता म्हणून राखून राव नाका. तुझ्या घरांत कितें गेलो डेकोरेशन कर, लायटिंग घाल, ताचे भितर येता म्हणून तू राखून राव नाका. तो टायम गेलो. आज तुझ्या काळजांत येवचो दीस आयला. मगच्या भावान बहिणी जेजू तुझ्या काळजांत वस्ती करचो दीस आयला. तुका सुटका दिवचो दीस आयला. देखून हे 2020 काल क्रिकेट खेळचे गेम न्ही. हे 2020 देवान आमच्या सांगता रावण त्या सैतानाचे झूज मांडून आमच्या काळजांत येवचो दीस जावन आसा. वो मगच्या भावान बहिणी देखून तुझ्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत देवाक आज आमी आपणावया. जेजूक आमच्या काळजांत आपणावया. हे एक वर्तें देणे आज देवान म्हाका आनी तुका दिवचें मगच्या भावा आनी बहिणी. देखून देव आमचो कितलो मोग करता. देव आमकां कितलो आमची जतन काण घेता पळया. देखून आमी वाचया इसाया प्रवादीचें पुस्तक 40 आनी 3 अध्याय 20 आनी 5 वाक्य. इसाया चॅप्टर 43 वर्स 25 अशें आमकां सांगता. म्हजेच खातीर आमच्या बरेपणा खातीर न्हय. देवान बक्षिसांच्या आमच्या बरेपणा खातीर न्हय. आमी केल्ल्या बऱ्या वावरा खातीर न्हय. आमी केल्ल्या खंयच्याय बऱ्या करण्या खातीर न्हय. ताच्याच खातीर म्हणटा. म्हजेच खातीर सगळे तुझे अपराध पुसून काडटा. सगळे ते अपराध हांव पुसून काडटा तो हांवच म्हणटा. हांव तुझ्या पातकांचो हांव तुज्या पातकांचो आनी उगडास हांव काडचो ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पळया मगच्या भावानी बहिणी आमी कितले भागी पळया. देव जर आज म्हजे कडेन तुज्या कडेन ह्या उतरांनी उलयता जाल्यार आमी खंयच्या परिस्थितींत आमच्या खंयच्या स्थानार आसा म्हणून पळया. देवा मुखार आमी खंय आसा म्हणून आमी पळया. आमचो देव कितलो मोग करता.
आमच्या जिवितांत कितले अजपणे अद्भुताने केल्ली, कितल्या जिवितांत आमच्या सांगता तो आसलो, कष्ट अनबारांनी कसो आसलो, पिडेशिडेंत कसो आसलो, आम्ही चिंतन पळयना आम्ही देव मस्त काम करते असताना आम्ही चिंतून पळयना पूण आम्ही चिंतून पळयल्यार मात्र देवाचे उपकार कितें कितें आसात म्हणून आमकां जाता. आमी ह्या संवसारांत ते बिजी असल्यार जायना. थोडे पडी आमी देवाच्या सांगताय इल्लेशें बिजी दवरचें. ते दाळा सोर संगती देव आमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा सरेस्पर देव. जोशुआ प्रवादी सांगता 1 अध्याय 8 आनी 9 वाक्या. मोइसेच्या उपरांत ती सगळी ह्या लोकांक इस्रायलच्या परजेक त्या बंदडेन तावन भायर हाडटा आसतना मुखार वचूंक एकलो तरणाट्याक देव विंचता. तो जावन आसा जोशुआ. आनी जोशुआ कडेन उलोवन कितें म्हणटा, मोइसेच्या उपरांत जोशुआक म्हणटा, जोशुआक पयलेंत तो अभिषेक करता आनी ताका म्हणटा कितें म्हणटा पळया. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक, धर्मशास्त्राचें पुस्तक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक बायबल, सदांच तुज्या वंटांचेर दवर, सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयलां तें तुवें 17 पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सर्व कामांनी मगच्या भावा आनी भयणी तूं आज कामांत सलवलाय जावंक पुरो. ह्या कृशेन तुका जायलो प्रतिकूल तुमकां मेळना जावंक पुरो. ह्या कामांत कितें आसा तें तुका मेळना जावंक पुरो. पूण मगच्या भावा आनी भयणी जे पवित्र पुस्तक आमच्या जिविताचे एक वांटो म्हणून कान गेल्यार तें वाचल्यार थंय आमकां जिवीत मेळटा. सर आमचे थंय असले कश्ट अनवर तो पयस करता म्हूण सांगता. हें पुस्तक तुमच्या वंटाचेर दवळो, दीस आनी रात म्हणले बरें ताचें ध्यान कर. तेन्ना चोर तुज्या कामांनी तूं सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. असले एक बसवणी कोणी दिल्ली आसा की संवसारान तुजे सांगता खंय सगळे कोण म्हळ्यार हांव तुजे सांगता आसा म्हळ्यार खंय मुसर आसतीत, तुज्या पोंडा मुसर मात्र आसती थंय माती घालवाटी येतात. ताच्या उपरांत येनात आमचे कोणी. ताच्या उपरांत आमच्या सांगता असं जाल्यार देव एकलो मात्र मगच्या भावा आनी भयणी. देखून सर्वेस्पर देव सांगता जोशुआक, तूं खंय गेल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. आज जोशुआ ह्या संवसारान ना ताच्या मिसांव करून गेला, पूण जोशुआच्या जाग्यार हांव आनी तूं आसा. आमकां एक कुटाम सोलोंक देवान विसरून काडलां. जोशुआक सगळे इस्रायल फर्जेक विसरून काडिल्लें सोलोवन व्हरोंक. पूण म्हाका आनी तुका आज आमच्या कुटुंबांत आमकां विसरून काडलां. आमच्या कुटाम मुखार व्हरोंक, आमच्या भुरग्यां म्हळ्यार फावते बरी वागोवंक आमकां ताणें अधिकार दिला आनी हक्क दिला. ते दळा ह्या कुटुंबांत सोलवणी आसा, निराशपण आसा, नष्ट आसा, कष्ट आसा, जिवितांत पिडाशिडा आसा, पूर आसा. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं खंय गेल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजच्या की वरती एक भावार्थाची बसवणी आमकां जाय की. तर सर्वेस्पर देव आज तावन तूं मगच्या भावा आनी भयणी तूं खंय येताय पळय थंय देव तुजे सांगता आसा. भियेनाका. तुज्या जिवितांत, तुज्या कुटुंबा जिवितांत भियेनाका, खंयच्याक भियेनाका. कित्याक कोणी कांय करूंक शकना. देवान तें जावंक सोडल्या शिवाय तुज्या जिवितांत खंयचेंच घडना मगच्या भावा आनी भयणी. देखून आज तावन आमच्या सांगता इतले आमी निर्धार करया. सदांच आमी क्लेम करचे बरें. कित्याक म्हळ्यार देव सांगता, भियेनाका, धैर्य सानी नाका, कित्याक हांव तुजे सवय आसा म्हणटा. तूं खंय गेल्यार हांव तुजे सवय आसतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. देखून आज आमी दृढ निश्चय करया, निश्चिंत रावया. आमच्या जिवितांत खंय गेल्यार खंय काल केल्यार देव आमचे सांगता आसा. देखून बरें मात्र करूंक या. कोण वायट करताय जाल्यार देव तुजे सांगता ना. पाताक करताय जाल्यार देव तुजे सांगता ना. वायटाक तूं वेताय जाल्यार देव तुजे सांगता ना. इतलें जाण जायचे. कित्याक बऱ्या सांगता मात्र देव आसता, वायट करचे सवय देव रावंक शकना. ताका परिवर्तन करूंक प्रयत्न करता देव तितलेंच, पूण ताचे सांगता रावंक शकना. कित्याक म्हळ्यार खंय अपवित्र आसा थंय पवित्रपण आसना. जिथे पवित्रपण आसा थंय देव पवित्र आसता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता मगच्या भावा आनी भयणी. झकारिया chapter 8 verse 23. झकारियाचे पुस्तक 8 अध्याय 20 आनी 3 वाक्या सर्वेस्पर देव आमकां अशें सांगता. देवाचे उतार आमी आयकुया. झकारिया chapter 8 verse 23. दळबरांचो सर्वेस्पर सर्वेस्पर अशें म्हणटा,
त्या दिसांनी त्या दिसांनी सर बसो उलयतल्या सर्व राष्ट्रांतले भाषा उलयतल्या राष्ट्रांचे 10 मनीस 10 मनीस एका जुदेवाचे मुस्तायक एका जुदेवाच्या मुस्तायकेक धरून धरून म्हणतले म्हणतले आमका तुमचे बरोबर येवंक आमकाय दिया. तुमच्या संगता येवंक दिया कित्याक कित्याक तुमचे सगळे देव असा म्हणून आम्ही तुमचे ऐकला देव असा म्हणून आम्ही ऐकला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हेरांनी आमकां तशें सांगचे पयले क्रिस्तांव म्हणटाना खेदो व्हडलो गौरव आसलो दुसऱ्या धर्माचे आमकां गौरव दितले मान दितले कित्याक क्रिस्ताक पात येतले बरे मनीस म्हणून आज आमकां तो मान गौरव ना आमकां हिंसितात आनी काले करतात आमकां चड आनी चड हर एका रितीन टॉर्चर करून पळयतात पूण आमी कित्याक अशें जाला म्हळ्यार आमी देवातान इल्ले पयस गेल्ले बरें दिसता हा संसार देवातान पयस केल्ले बरी दिसता देवात सांगता रावोंक कोणी आशा ना कित्याक जायतो लोक जायती कुटुंबां आमी पळयल्यात देवा सरशीन आयल्यार कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल आयल्यार आमची सगळे सवय सोडीचे न्हय म्हणून त्यो सोडूंक नाका आत्मा होगडोंक जाल्यार तयार आसात पूण वायट सवय देवा कितें मानवानांतले आसा पळय तें सोडूंक तयार नात देखून आज कॅरिझमॅटिकाक हिंसितात कॅरिझमॅटिकाक पयस दवरतात हें बुरा करतात पूण कोणाक सल्वासांव जाय कोणाक देवा सांगता जियोंक जाय आनी संवसारांत कितें खंत दूख नासतना देवा सांगता संतोषान ह्या संवसारांत कोणाक जियोंक जाय ती मात्र देवा कडच्यान येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून आमकां सांगता आमकां पळोवन हेरांनी सांगचे तुमचे सांगता देव आसा म्हणून तसली उतर आमकां कोणी आज मुसर सांगले आसा गे बारीक अश्ट आमकां मेळोवना पूण आनी मुखार आमी तसले जिवीत ह्या संवसारांत आमी जिवंक प्रयत्न करीचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. जोशुआ चॅप्टर 2 वर्स 9 जोशुआ प्रवादीचे पुस्तक 2 अध्याय 9वें वाक्य आमकां सांगता सर्वेस्पर देव अशें सांगता जोशुआ चॅप्टर 2 वर्स 9 आणि तिने तांकां म्हळें आणि तिने तांकां म्हळें सर्वेस्परान हो देश तुमकां दिला म्हणून हांव जाणा. सर्वेस्पर देवान हो देश तुमकां दिला म्हणून हांव जाणा आमकां तुमचे भेन दिसता आमकां तुमचें भेन दिसता आणि ह्या देशाचे सर निवासी आणि ह्या देशाचे सर्व निवासी तुमचे भिरांतीन कलकल तुमच्या भिरांतेन खंत कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर सांगता आमी संवसारांत मस्तक आमी शिमटी न्हय म्हणटा देवान आमकां मस्तक केला पूण आमी शिमटी जावन गेले आज देखून आमकां कोणी कॅर करनात आज आमकां कोणी आमचे लेखत धरनात कित्याक म्हळ्यार ते अल्पसंख्याक तांकां तशें अशें म्हणून आमच्या विशयांत आमच्या संस्थांक जावं दी फावत तो गौरव आमच्या मनशांक जावं दी तो गौरव आज मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी तो ओगडावन काण गेला जर आमी ती सकत जाणा जावन आज देवा सांगता आसले जाल्यार आज आमकां ते पळोवन कामते आसले आमकां पळोवन भेन दिसता आले आमकां हांचे वयर हात घालचो नाका हांचे वयर कितें आक्रमण करचें नाका म्हणून कित्याक म्हळ्यार आज सर संगती देवान आमच्या बऱ्याक पडेचें करच्यो जागो जावची वेळ घडी आमकां आयल्या मोगच्या भवानी भयणी देखून आमी बऱ्याच तरेन आज आमी एक नवें जिवीत ह्या संवसारांत कशें जेजूचे नव्या येण्याक आमी सगळे राखोन आसा हर एक वर्सा आमी राखोनच आसता पूण ह्या वर्साय आमी राखोन रावल्या पूण ताच्या की बदलाक आमच्या कालसांत जेजूक आमी काणगेचे हे पटी जेजूचो जल्म गर्दनाच्या गोट्यान न्हय म्हज्या आनी तुज्या कालसांत जल्म जायचे आनी तो जेजूक आनी एक वर्सा राखोंक करूनचो ह्या वर्सांत आमी कंटिन्युएशन आमच्या भितर दवरून आमी चलचे त्या दळ आमकां ती सकत मेळटा त्या दळ आमकां ते बोळ मेळटा त्या दळ आमकां ती कृपा मेळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 7 आनी 8 अध्यायांत वाक्य 5-6 कीर्तन Psalms chapter 68 verse 5 and 6 अशें आमकां सांगता आपल्या पवित्र निवासांत असलेलो देव सर्वेस्पर देव आपल्या पवित्र निवासांत आसा आनी तो अनाथांचो बापूय अनाथांचो बापूय आणि विधवींचो सांभाळणारो आनी विधवीचो सांबाळणार निराश्रितांक देव बिडार दिता निराशितांक तो विडार दिता कैद्यांक सुटका दिवन खैद्यांक तो सुडका दिता सुखाक पावयता सुखाक पावयता पूण बंडखोर सुकाट भुंयचेर रावतात. सुखाट भुंयचेर रावतात Praise the Lord. पळया कितले आशिर्वाद आमकां आसात पळया आमी अनाथ जाल्यार आमकां देव सांबाळता आमकां विधवींक तो सांबाळता निराधारांक तो सांबाळता आमकां तो वंश सिंहासनार म्हळ्यार ताच्या सांगता तो बसयता देखून बंडखोर आसात पळय आमचे विरोध उठतले तांकां खंयची भुंय दितात सुखट भंय उदाक नासले कडेन व्हरून दवरतात देव मगच्या भवानी भयणी आज आमचे जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार खंडीत जावन व्हरते एक बेसांव जावन आसा आमचे जिवीत ह्या संवसारांत क्रिस्ती
कुटुंबात एक जल्म गेलचे ते भाग देवान म्हाका आनी तुका दिला. एखाद्याला आम्ही दुसऱ्या धर्मान जल्म घेतलेले आमचे जिवीत कशें आसता न्ही गे. ह्या देवाक आमी इतले बऱ्या देवाक आमी वळखता हांगे. आज आमच्यान ते करना आमी आसता न्ही गे. पूण आज आमी ह्या देवाक जाणा जावनी हाका क्रिस्ती कुटुंबात आमकां जल्म दिवनी हांगाय आमी काले करता. हांगाय आमी काले करता. हे समजून काणगे जे आमी जिवीत आमचे कसले हेंगे म्हणा. प्रेज द लॉर्ड. चॅप्टर 68 नांद 5 जाले 6 आनी 19 पळय 19 वाक्य तांदून तो मुखार 19 वाक्य 68 verse 19. सदैव जावन सरेस्पर सदैव जावं सर्वेस्पर देव दिसान दीस दिसान दीस आमचो भार तो वयता. आमचो भार तो वयता. देव आमचो सडवणदार. देव आमचो सोडवंदार. आमचो भार दिसान दीस आमचो भार तो वयता. कित्याक तो म्हजो आनी तुजो सडवंदार. आमी काय ना सगळो संवसार माथ्यार बसले पडले बरी खंत बेजार एकान घेवन व्हांवून येता. देवाक कांय दिवंकच दिना. आमच्यान वजें व्हांवून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक फावटी एक प्रायवंत म्हातारी सांतेक वजें व्हांवून येताली खंय. वजें व्हांवून येता आसतना एकलो ते दाळा पोरण्या व्हेकलांनी पुरो नातली बसान येनातली पाड्यांची गाडी आसली खंय. आनी ती पाड्यांची गाडी येताना या प्रायवंत म्हातारेक पळोवन त्या गाडयेकारान रावयलें खंय. पाड्यांची गाडी रावयली. आले बाय तूं गाडी येरे तुका हांवें सांत्याकच वचचें न्ही थंय तुका पावयता म्हणून जायत म्हळें खंय. आनी ती गाडयेर वजें काण घेवन बसली खंय. बसून उलोवन मुखार येता आसतना फाटल्यान पळयतना ही प्रायवंत म्हातारी आसा पळय वजें माथ्यारच आसा सकला देंवना. देखून ताणें विचारलें गे गाडयेकारान बाय तुका हांवें गाडयेर वयलें त्या वजें तुका वोवंक जायना म्हणून जाल्यार माथ्यारच दवरलाय न्ही. देखून ती म्हणाले गे पाड्यांचेर भर पडटा न्ही गे देखून म्हज्या माथ्यार वयता म्हळें गे. तयली गजाल आज आमची क्रिस्तांवांचे तशें आमचे कस्त अणमार पिडा शिडा आसा निरासपण आसा म्हणून ते पुरो मतीन काण घेवन व्हडलें वजें काण घेवन आमी बसता. ते देवाक दिना. आमच्या जिविताचे वेखल आमी आमच्या जिविताचे सगळे भर कोणें काण गेला ते जेजून काण गेला. सगळें ताका दिवना जाल्यार ती तुजी सूख त्या म्हातारेची सूख केली. वजें गाडये भितर बसल्यार म्हातार तो वजें काण घेवन बसली. सूख तिचीच न्ही. तिका देवान पुरो फावो केलें न्ही. आमची गत एक फावटी सिद्ध जाता. खंत बेजार आनी काळें ते गोवाचे प्रॉब्लेम बायलेचे प्रॉब्लेम भुरग्यांचे प्रॉब्लेम तांचे एज्युकेशनाचे ताका काम मेळो नाका काम मेळोना अयो काळें पुरा घुसपट करून देवाचेर एक बरो सरून वेट करूंक आमकां नाका. वेट करूंक आमकां नाका. आमकां इन्स्टंट म्हळ्यार रातांत पळय फास्ट फूड कशें करता रप एक 2 मिनटां प्रकार किरोवन काळें खंयचे प्रकार किरोवन दिलें तुमी केलें आमी केलें बरें कर हय फास्ट फूड. देवाचे येवजण फास्ट फूड न्हय. देवाचे येवजणांत इल्लें सोंसणीकाय आसा. बरें करून सेटल करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून आमच्या जिवितांत घडलेली गजाल आमच्यात पुताक व्हडल्या पुताक काम नासलें. कोविड जाल्या उपरांत काम गेलें ताचें काम नासतना गांवां थंयच आसलो दुबय 4 म्हयने जाले 5वो म्हयनो लागलो. आमी मागताल्या पूण सोंसणीकायेन रावल्या देव खंडीत जावन बऱ्यांतलें बरें दिता म्हणून. पूण जायते आमकां फोना केल्या निकी मेळो ना गे. कितें तुमी इतल्या मागण्यांत आसात पुताक काम दिवंक मेळो ना गे. म्हळ्यार तांकां कश्ट प्रॉब्लेम आमचे न्ही प्रॉब्लेम लोकांचे प्रॉब्लेम कोण तूं बेजार आनी काल्याक दुसऱ्यांनी बऱ्या काण गेले. आमी खंय बी आसला. आतां पोर एका तारखेर बऱ्यांतलें बरें काम ताका दिलें जालें गे. आमी वेट केलें संवसार कित्याक देवान दिवचें आसल्यान दिना मोगाच्या भवानी बहिणी. तुका कितें जाय जाल्यार बरें जायचें जाल्यार तुका आसल्यांतलें दिना आसल्यांतलें तुका दिल्यार तें कांय ना इल्लेशें. देखून देव क्रिएट करून दिता एक काम नवें रचून तुका नवें काम दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाचें काम वेट करी जाय आमी. देवान खंय म्हण एक काम क्रिएट करी जाय. खंयच्या म्हण एका कंपनींत एक जॉब क्रिएट करी जाय आनी तो क्रिएट करून देवान दिवचो. देखून तुमच्या जिवितांत कश्ट लागणार आसा मागण्यान राफाक क्लियर जाय जाय. आमकां तर साधन ते कोणी जाता जाल्यार ते जादू मात्र आमकां गरज ना. देवान करचें सावकाश काम बऱ्या तरेन मागीर आनी एक फावटी ते प्रॉब्लेम तुज्या येनातले बरी ताचे रूट कॉज ताची कुसूत काण उडयता मोगाच्या भवानी बहिणी. देवान करची कामां अशी. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी सोंसणीकाय राखाचे ताळमे सोंसणीकाय जाय जे पोर आमी टॉक तुमी आयकला न्ही सोंसणीकाय विशयंत खंडीत जावन सोंसणीकाय जाय जे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसाया प्रवादी सांगता 40 अध्याय 4 वाक्या Isaiah 46 verse 4 देवाचे उतर क्लियर सांगता पळय आयकूया.
तुमचे म्हातारे प्रायेपर्यंत तुमच्या म्हाताऱ्या प्राय तुम्ही आज तरणाटे जावंक पुरो या प्रायवन जावंक पुरो 60-70 जावंक पुरो पूण भिये नाका ते देवाचे उतार सांगता तुमच्या म्हातारे प्रायापर्यंत मातारी प्राय केदाळा 120 वर्सां मुसर मातारी प्राय 80 ವರ್ಷ ತಾವನು 120 ವರ್ಷ मुसर मातारी प्राय 60 ವರ್ಷ मातारी म्हण कन्फर्म कर नका तुम्ही म्हातारी न्ही 60 वर्ष 70 वर्ष म्हातारी गे अयो अब्रामाक भुरगीं जाली 95 वर्सां उपरांत तुम्ही काले म्हातारी म्हणटात बेश्टेन तरी देवाक फटोवंक जायना म्हातारपण देव दिना तशें म्हातारपण देव दिना बेश्टेन तरी म्हातारपण आयलां तें जालें आमी सिनियर सिटीजन म्हणून आमी रिटायर्ड जाल्या म्हणून रिटायर्ड संवसारांत रिटायर्ड जावचें देवा आतां कामांत केदाळे रिटायर्डनेस ना मग कशें भवानी बहिणी तुका 75 जावं दी 80 जावं दी 90 जावं दी रिटायर्ड ना तूं तुका देवाची सकत तुका मेळटा तुमच्या म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो मागीर हांव तसोच उरतलो देव तसोच उरतलो आमी म्हातारे जाताले आमचे कात कितें ती जाय तरी केस इल्ले केस आतां काय दवे जावंकूच जायना ते कितले 90 वर्सांचे काळेत आसतात तेन्ना म्हणून जाय जाल्यार आसा पुरा दित्यात ते पुरा करते आसा आमी व्हडली ते पुरा संवसारान दिल्ले आमी करते आसा डोंट वरी ताका कांय टेन्शन करनाका तुमी पूण तुमच्या म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत देव तसोच आसतलो तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो तुमचे केस धवे जातलो तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें येदोळ केला जसे हांवें ह्या संवसारांत असलेल्या लोकांक येदोळ केला तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो आनी फुडेंय तुमकां आदार दितलो फुडेंय तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां ववयतलो हांव तुमकां वावयतलो आनी तुमकां तारण आनी दितलो तुमकां तारण दितलो Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हांव तुमकां वावयतलो हांव तुमकां तारण दितलो कोण हांव म्हळ्यार कोण देवाचें नांव हांव जो आसा हांव तसो हांव तो मात्र सांगता अशें पुरा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 होसेया प्रवाद्यांच्या पुस्तकान सांगता 13वा अध्याय 8वें वाक्य होसेया चॅप्टर 13 वर्स 8 अशें आमकां सांगता पिला होगडायलेल्या आश्वेला भाशेन पिला होगडायलेल्या आस्वेला भाशेन हांव तांच्या आंगार पडतलो हांव तुमच्या आंगार पडतलो आणि तांचे हरते पापसून तांचे हरते पापसून कोण देवा विरोध येता पळय तांकां हरते पापसून तांचे काळीज भायर घालतलो तांचे काळीज भायर करतलो म्हळ्यार तुज्या दुस्मनांक तुज्या विरोध्यांक एका शिवा भाशेन एका शिमा भाशेन हांव तांकां ग्रासितलो हांव तांकां ग्राशितलो तुज्या दुस्मनाक हांव ग्राशितलो म्हणटा रानवट म्हूण जाती भाशेन रानवट मनसाठी पदरी बरी हांव तांच्यो विधवावळी करतलो हांव तांची विधवावळी करतलो Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून तुम्ही भिये नाका तो दुस्मान वो दुस्मान तो दुस्मान काय फायदो ना कोणचो दुस्मान तुमच्या मुखार रावूंक सोदता ना कित्याक देव तुमच्या संगत आसा जाल्यार तुज्या मुखार रावतलो कोण आसा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 सांगता जर देव म्हज्या पक्षान आसा जाल्यार म्हज्या मुखार रावतलो कोण आसा जर देव तुज्या पक्षान आसा जाल्यार तुज्या हें झुजू तुमचें आत्मीक झुजू जेन्ना तुमी आवयच्या गर्भांतल्यान भायर आयल्यात आनी कदाळ मातयेच्या गर्भाक तुमी येतात हें तुमचें पैन आत्मीक झुजांत भरलां आत्मीक झुज स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आनी तूं देव तुमच्या पक्षान आसून झुज म्हणटा तुमकां जैत दिता म्हाका जैत दिला तुमकां जैत दितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the देखून Lord. भिये नाकात मुखाचे बने होसेया 14:4 सांगता होसेया प्रवादी पुस्तक 14व अध्याय 6 वाक्य अशें सांगता असिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना असिरियाक म्हळ्यार खंयच्याय गांवच्यान आमची सोडवण करूंक जायना घोड्यांचेर आमी आनीक सावार करचे ना घोड्यांचेर आमी आनी सवार करचे ना आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमच्याच हातांनी आमी केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हणून सांगची ना आमी आनी म्हणून आमचो देव म्हणून सांगची ना तुझे ते अनाथांक दया लागता तुज्या थंय अनाथांक दया लागता Praise the जायते जण आज मुर्ती पुजाचे विशयान बरें टॉक आसा आतां आमकां टायम ना मुर्ती पुजा म्हळ्यार कोल्यो काले आमी काले मुर्ती पुजा मस्त टायपाच्यो मुर्ती पुजा आसात आमी तसल्या आमी करचे ना म्हूण सांगता इस्रायल परज आनी मुखार आमी तशें करचे ना कित्याक अनाथांक तुजे थंय आसरो आसा विधवींक तुजो आदार आसा आनी दनसतल्यांक तूं सावकासाय दिताय बंद असलेल्यांक सुटका दिताय पिडेस्तांक गूण करताय निराशपण पयस करताय आनी सगळी खंत बेजाराय तूं आमचे तावन काडताय देखून आनी मुखार आमी खंयच्याय देवांक आड पडचे ना बगर सर्वेस्वर देव तूंच म्हणून तुजे मुखार मात्र आमी आड पडतले आनी तुका मात्र आमी आराधन करतले Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Isaiah 41:10 सांगता
हे म्हणजे बारी फेवरेट कोटेशन सदां नीत आमी क्लेम कर मागचे जावन आसा हे कोटेशन बारी बरें आसा देखून ह्या वेळार अवश्य आमी ते आयजाया 41:10 भिये नाका भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा कित्याक हांव तुजे समय आसा घबर नाका खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत हांव दिता तुका मजत दिता म्हज्या जैत्यवंत म्हजे उजव्या हातांत जैत्यवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा तुका हांव सांबाळटा Praise पळया God. कितले देवाचे उतर कितले बरे कोटेशन कितले बरे म्हाका म्हज्या जिवितांत मस्त संतोष दिवचे खंयच्या कष्ट अनवरा वेळार चड जावन डेली हांव मागता हे कोटेशन क्लेम करता तुमी क्लेम करा सदां क्लेम करा भिये नाका हांव तुजे सवय आसा खबर नाका हांव तुजो देव कित्याक हांव तुका घटाय दिता हांव तुका उजव्या हातान सांबाळटा मजत दिता. हांव तुका मजत दिता कितले बरे देवाचे उतर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आनी मुखार मगाच्या भाव आनी बहिणी तुम्ही जी कोण जॉईन जाल्यान पळय आनी मुखार संवसाराच्या खंयच्या वस्तूंक तुम्ही भियोन वचो खंयच्याय मनसतीक भियोन वचो खंयच्याय अधिकाऱ्यांक तुम्ही भियोन वचो तांकां दिवचो मान गौरव दिया बगार देवाक मात्र भिये दुसऱ्या कोणेय तुमकां एक तुमची लव हालोवंक साधना मगच्या भाव आनी बहिणी तितल्यान धैर्य सर्वेश्वर देव आमकां दिता आमी कितें ही कोटेशनां काल बेस्तेर बरोवन घाल्यान गी ही तेदाळ तूं क्लेम करताय आतां तूं तुज्या जिवितान कान घेता जाल्यार तुज्या जिवितान ह्यात घडयेतान काम करून सुरू जाताय सगळे कोटेशनां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून भिये नाका धैर्य कान घे म्हणून सर्वेश्वर देव सांगता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Jeremiah chapter 29 verse 18 असे सांगता Jeremiah chapter 29 verse 13 13 देवाचे उतर असे सांगता तुम्ही म्हाका सोदताना तुम्ही म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो हांव तुमकां मेळटलो आमी वय. सोदिना जाल्यार तो आमकां मेळना सोदताना तो आमकां मेळटलो वय होय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमच्या सगळ्या काळजांत तुम्ही म्हाका तुम्ही म्हाका सोदताना सोदा प्रेज द लॉर्ड बेश्टेन तरी नांवा खातीर वती आमोरी तेरसानी बरा गरज ना म्हाका जवानी खंयगी मोण खंयगी हे कालेंगी खंय तेंगी बेश्टे तरी ह्या तेरसांत हें बरा आमकां कांय तेर्स म्हणा जाल्यार बरें कर म्हणा सुशेगाद म्हणा सदळान म्हणा आनी तुमकां अर्थ जावन दी काले म्हणटात म्हणून धांवडावचें नाका धांवडायल्यार देव कशें समजतलो पाव आनी देवाक पुरा समजता पूण आमची कितें स्टायल गी तो पळयता देखून तेच आमोरी कालें करतना बऱ्याकन आमच्या कालसान थावन त्याच्या मोगान आमी करया आमकां कितें तरी आमी मागणें करतना प्रेज वर्शीप करतना देवाचे उतार वाचतना हाचे तावन खंय तरी आमकां देव बरेपण हाडूंक आशेता मगाच्या भावानी बहिणी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आयझाया 65 वर्स 1 and 2 सांगता आयझाया 65 इसाया प्रवादी पुस्तक 60 आणि 5 अध्याय 1 आणि 2 वाक्या म्हजी सलाह विचारूंक नातलेल्यांक म्हजे ते सलाह विचारूंक नातलेल्यांक म्हजे लागीं येवंक दिवंक म्हजेच लागीं येवंक दिवंक हांव तयार आसलो हांव तयार आसलो हर एकल्यांक म्हजे सरसीन येवंक हांव तयार आसलो सलाह विचारनातल्यांक मागोंक मागणात पळय तांकांय म्हजे सरसीन येवंक हांव तयार आसलो म्हाका सोदूंक नातलेल्यांक म्हाका मेळोवंक सोदूंक नातल्यांक हांव मेळोवंक हांव तयार हांव आसलो तयार आसलो देव म्हणटा हांव तयार आसलो म्हजें नांव उलोवंक मारूंक नातलेल्या राष्ट्राक म्हजें नांव उलो मारूंक नातलेल्या राष्ट्रांक सयत हांवें म्हळें हांव हांगा आसा हांव हांगा आसा हांव हांगा आसा हांव हांगा आसा Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड देवाक सोदून खंय धांवनाकात देव तुमच्या काळजांनी वस्ती करता देव तुमच्या घरांनी वस्ती करता मस्त घरांनी आमी येताना थोड्या घरांनी काले मागण्याची मनशांगाय तेंगाय हेंगाय बेश्टे फटकीरपण थंय देवाच्या हजरपणांत आसना मस्त घरांनी येताना थोड्या घरांनी ते भितर रिकताना कळटा देवाचें हजरपण त्या अनॉयंटिंग त्या घरांनी आसता देवाचें हजरपण दाखयता आनी नॉर्मल मनीस कोण येता तुमच्या घर बारी सोबीत बांदला कितलें बरें कितलो खर्च जालो खंयचो मेस्त्री खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हें कोणें केलें तें कोणें केलें पुरो सवाल विचारता पूण त्या घरांत देव आसा गे म्हण विचारना काल एक आल्तार दवरल्या बरें काल्यान देव आसा म्हण चिंतात गे तुमी ह्या आल्तार एरी एक बायबल दोन वाती पेटयल्यार काल्यार देव आसा म्हण चिंतात गे देखून देवाचें हजरपण आमी काळजान कान गेल्यार मात्र तें हजरपण आमी रावच्या घरांत येता आमच्या घरांत येता देखा घरा भितर येतानंत कळटा देवाचें हजरपण आसा गे ना गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया आपलीच खुशी पाळून आपलीच खुशी पाळून
बोरी नाही ते वाटेन चलतेल्या बरी नाही त्या वाटेन चलतेल्या विद्रोही लोकांक विद्रोही लोकांक आपोवंक आपोवंक हांवें दिसान दीस हांवें दिसान दीस हात विस्तारून हात धरलो. विस्तारून धरले Praise the हात विस्तारून धरले जेजूची पोटाबळी अशी एक हात विस्तारून कित्याक सगळं संवसारात ताच्या हातांनी कान घेवंक तो तयार आसा हर एक पातकी लोकांक तो कान घेवंक तयार आसा हर एक वायट काम करतल्यांक फाटी आपोवंक तो तयार आसा ताचे हात उक्ते आसात म्हणटा सरेस्पर देव सोदिनांतल्यांक हांव खाण घेवंक तयार आसलो म्हजे कडेन सलाय सरनांतल्यांक हांव खाण घेवंक तयार आसलो सगळे हांव तांकां सोदून गेलो म्हणटा सरेस्पर देव प्रेज द लॉर्ड Praise the 20 Lord. आनी 4 वाक्यां तांदून तूं 24 Isaiah 65 verse 24 देवाचें उतर क्लियर सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी देवाचें उतर क्लियर सांगता पळया देव आमचो कितलो मोग करता ताणी उलो मारचे आदी ताणी उलो मारचे आधी हांव झाप दितलो हांव झाप दितलो ती उलोवन आसतनाच ती उलोवन आसतनांत हांव आयकतलो हांव आयकतलो Praise the Lord. देवाचे कालतेपण पळया इतले कालतेपण खंयच्या मनशाक आसा गे तो देव जावन सर्ग संसारचो धनी जावन इतल्या खालतेपणान तुवें उलोवच्या आदींच तो आयकोंक तयार आसा तो आयकोंक तयार आसा तुमी उलयतना आयकोंक तयार आसा मोगाच्या भावान भयणी देखून उलयतना इल्लें सत्र आयकन उलया तो आयकता हर एका उलोवण्याक आमी जाप दिजे आमी लेख दिजे मोगाच्या भावान भयणी देखून कितें उपकाराक पडनातलें उतर आमी उलोवचें नाका बरें पोण कितें आसा तांची खबर आमकां नाका ते उलोवचें गरज ना मोगाच्या भावान भयणी कित्याक जर तूं हेरांची खबर उलयता जाल्यार तुजे थंय आसलें देवान दिल्लें अभिषेक तूं होगडायताय देखून बरें कितें आसा त्या मनशाक देव आमचें तें असलें बरें मात्र पळयता जर आमचें तें असलेलें खोटेपण पळयल्यार आज आमी रावूंक ह्या संवसारांत जिवंक आसलें गे देखून आमी देवा बरीत हेरां तें असलेलें बरेंपण पळयचें खोटेपण न्हय आमी कालें करचें मनशां तें असलें खोटेपण मात्र सोदचें हे दीस की सोदून काडून ताका उलोवचें सोडल्यार ताचें तें असलेलें बरेंपण कोण पळयता पाप हर एका मनशां तें कितलोय तो खोटो आसो न्ही ताचें तें बरेंपण ना गे खंडीत आसा ताकाय देव आयकता कित्याक देव आमचें तें असलें बरेंपण पळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. ड्यूट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 7 द्वितीनियम पुस्तक 7 अध्याय 7वें वाक्य आमकां सांगता आम्ही सर्वेस्परा केदाळा उलो मारल्यार आमी सर्वेस्पर देवाक खेदाळा उलो मारल्यार तो आमच्या लागींच आसा तो आमच्या लागींच आसा सर्वेस्पर आमचो देव सर्वेस्पर आमचो देव आम्ही ताका उलो मारता आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक खंयच्या राष्ट्रांक तो आपल्या देव लागीं आसा आपल्या देव लागीं आसा दुसरे खंयचे देव त्या लागीं आसात आमचो सर्वेस्वर देव आमकां लागीं आसलो तितलो दुसरो खंयचे देव त्या लागीं आसात सांगा कितले देव आसात कितलो संवसारान देव पूण आमचो देव देवांचो देव धन्याचो धनी व्हरतो देव ड्यूट्रोनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 17 सांगता द्वितीय पुस्तक 10 अध्याय 17 वाक्य सांगता देव हांव देवांचो देव हांव धन्याचो धनी हांव व्हरतो देव हांव भयंकर देव हांव पक्षपात करिना लॉस बिलकुल घेना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून मोगाच्या भावान भयणी आज तावन तुम्ही भियेता जाल्यार खंडीत तुमच्या जिवितान देवाचें आजरपण ना म्हणून अर्थ खंडीत जावं तुम्ही भियोव नज खंयच्या क्रायसिस आयल्यार तुम्ही भिये नाकात कसली पिडा शिडा खंयच्या संवसारांत आयल्यार भिये नाका कित्याक देव तुमचे सांगत आसा जाल्यार तुमकां सगळ्यांतलो भायर काडटलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ड्यूट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 सांगता 28:13 सांगता सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो मस्तक करतलो पळय वडील सांगले गुतार ते कोटेशन हांवें सांगून घातलें आतां ते कोटेशन ड्यूट्रोनॉमी 28:13 हांव तुमकां संवसारांत मस्तक करतलो नाही शिमटी नाही शिमटी तुम्ही शिमटी नाही आमच्या भारत देशाच्या शिमटेर आमी आसा जावंक बरो सकयल आसा आमचे मंगळूर पूण आमी त्या भारत देशाचे कसे मस्तक आसा की तसे आमी संवसाराचे मस्तक देवान आमकां मस्तक केला शिमटी न्हय तुम्ही शिमटी जावन उरचे नाका मस्तक जावन घट्ट धैर्यान चला कित्याक देव तुमचे सांगता आसा कोणाक ते भिये नाकात एक दीस मरोंक हर एकल्याक आसा मगाच्या भावान भयणी मर्यादीन गौरवान मेल्यार काल जाता ताका काल भियोवचे व्हडले कालें करते ती कोणी कालें करते तू एक- सदा
तू सदांच वयर सोडतलोय तू सदांच वयर सोडतलोय आणि केदींच सकला देऊन आणि केदींच सकला देवसो नाही पळया पूण तू एक- सदांच वयर सोडतलोय म्हळ्यार जिवितांत तुझ्या हर एक दीस एक स्टेप तू वयर वेतलोय तू केदींच सकला देवसो नाही पूण एक शर्त पूण एक शर्त देव सांगता एक शर्त हांव आज तुका दिता ते हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे कायदे तुझ्या देवाचे सरस्पर देवाचे खायदे तुवें सत्रायेन तुवें पाळून सतरा येण पाळी ताका जाय विधेय जावन चलोंक ताका जाय. विधेय जावन तुवें चलत जाय इतल्यान ते कंडिशन देवान दिले 10 उपदेश जेजून दोनूंत कर दिल्यात ते 2 उपदेश पयलेचे 3 जेजून दिल्ल्या पहिल्या उपदेशाक उरले 7 जेजून दिल्ल्या दुसऱ्या उपदेशाक हे 2 उपदेश आमी पाळल्यार खंडीत जावन ह्या संवसारांत आमी वयर सरतले आमी सकला देवचे नांव आमी मस्तक जातले शिमटी जावचे नांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. निर्गमन पुस्तक 15 अध्याय 20 आणि 6 वाक्य सांगता एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26 अशें आमकां सांगता ताणे तांकां म्हळे ताणें तांकां म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो सर्वेस्पर देवाच्या तुमचो थाळो देवाचो थाळो तुम्ही ऐकशा तुम्ही आज ऐकशात जाल्यार ताचे दिश्टी सारखे म्हणून ताच्या दिसता ते दिसतीक सारखे म्हूण दिसता ते तुम्ही करशात जाल्यार करशात जाल्यार आणि ताच्या आज्ञांक कान आणि दिवन ताच्या आज्ञांक तुम्ही खाण दिवन ताचे सर कायदे पाळशात ताचे जाल्यार सर खायदे तुम्ही पाळशात जाल्यार इजिप्ताचेर दडली केस्त इजिप्ताचेर धाडिल्ली केस्त हांव तुमचेर धाडचो हांव ना तुमचेर बिलकुल धाडचो ना कित्याक कित्याक हांव तो सर्वेस्पर हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी जो करता. तुमकां बरी करता प्रेज द लॉर्ड Praise the तर Lord. बरो देव केदाळाय पाड करता गे बरो देव केदाळाय आमकां वायट करता गे इंखाले करगांपुरा काले देवान धाडल्या गे पिडाशिल्ले तुका देव दिता गे कश्ट तुका देव दिता गे हे पुरा आंतू तुजो वांटो आसा संवसार असो वांटो आसा आनी फातकाचो वांटोय आसा 2-3 संगती सांगता मेळोन हें घडता देखून आंतू तुज्या वायटाक देवाचो पात्र ना तुज्या बऱ्याक देवाचो सांगत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 7 अध्याय कीर्तन 107 Psalms 107 वर्स 20 सांगता हांव तुमकां बरी करतलो म्हजें उतार दन्न हांव तुमकां बरी करतलो म्हणटा म्हजें उतार दन्न हांव तुमकां बरी करतलो कसली ती पिडा आशिल्ली जावं दी कितले जण पिडे आशिल्ले भायर येतात मागिल्ल्या वेळार कित्याक भावार्थ तांकां असल्यार जाल्यार मगच्या भाव आनी भयणी तो भायर येता कसली पिडा आशिल्ल्या देवाक आसात जाल्यार कितेंच ना कितलो सगळी आमी अजपानी अद्भुत आमच्या दोळ्यांनी पळयला काले काले मनीस डॉक्टरांनी बरा 24 hours आनी एक दीस वाचल्यार वतलो म्हण सांगले अजुनूय जिवंत आसात अजुनूय जिवंत आसात कित्याक देव सुटका दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली आपले उतार धाडून तांकां बरी केली तुमकां बरें केलां रिसीव करा आज मगच्या भावानी बहिणी जर तुमचे थंय कसली पिडा आशिल्ली आसा जाल्यार देवाचे उतार ह्या वेळार क्लेम करा आनी मागा आज तावन यात घडये तुमकां सुटका मेळटा कित्याक देवान सांगला उतार धाडून तुमकां बरी केली तर आज देवान तुमकां उतार धाडला तुमच्या घरांनी बसल्या कडेन तुमकां देवान उतार धाडला आनी त्या उतरा वरवीं तुमी बरी जाल्यात आनी बरी जाली कन्फर्म तांचो जीव नासांतलो ताणे निवारलो तांचो जीव नासांतलो आमचो जीव नासांतलो म्हळ्यार हेमकोणाच्या खेस्तींतलो आमकां तो निवारले ऑलरेडी निवारले आमची नांवां आज ह्या देवाच्या उतरा प्रकार आमी मुखार सरता जाल्यार ही सगळी प्रॉमिसेस आमची क्लेम करून आमी मागता जाल्यार ह्या प्रॉमिसा प्रकार आमी मुख्य जिवितांत आमी जिवीत सरता जाल्यार खंडीत जावन आज आमचें नांव जिविताच्या पट्टेर बरोवन दवरला म्हणून चिंता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून तुमचो कितलो देव मोग करता म्हणून हे पळोवन कान घेया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. Isaiah 53 verse 4 सांगता Isaiah 53 verse 4 and 5 53 verse 4 and 5 इसाया प्रवादी पुस्तक 50 आणि 3 अध्याय 4 आणि 5 वाक्य खरेंच आमचे कश्ट ताणे भोगले खरेंच ताणे आमचे कष्ट ताणे भोगले आमचे कष्ट ताणे भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणे आमच्या घेतलो दुःखचो भार ताणे घेतलो ख्यास्त भोगून असलेलो केस्तीक भोगून असलो देवान मार दिवन देवान सतयलो मार दिवन सतयलो म्हूण आमी ताचे विशीं म्हणून आमी ताचे चिंताल्या पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो आमच्या चिरडलो पातकांक लागून तो चिरडलो ताचेर पडलेले ताचेर केस्ती पडल्या खेस्ती वरवीं आमकां शांती आमकां मेळ्ळी शांती मेळ्ळी ताच्या आनी गाया वरवीं ताच्या आमी खाया बरी वरवीं जाल्या.
आम्ही बरी बरी झाल्या. झाल्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. देखून मगच्या भावा आणि बहिणी आजच्या दिवसात तुम्ही कष्टातून भाई या, अनवरातून भाई या, पिढेशिरतून भाई या, निराशपणातून भाई या, सलवणीतून भाई या, की त्या सर्वेस्पोर देव तुझे सांगता जी येता खंयचोय मनीस तुका साकार दिना जावंक पुरो, खंयचोय मनीस तुका आधार दिना जावंक पुरो, खंयचोय मनीस तुका खुमके घेना जावंक पुरो, खुद्द देव तुका कुमक करता. देव तुझे सांगता असा. हो भावार्थ, हो विश्वास तुम्ही दवरा, हो विश्वास तुम्ही दवरा. मुखार पुढे भयंकर समयाच्या सत्यान तुम्ही जिये. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 John chapter 14 verse 15 जेजूचे उतार निमाने हे सांगून आम्ही हे देवाचे उतार आम्ही आज अखेर करता. John chapter 14 verse 15 तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तुम्ही म्हजे उपदेश पाळटल्यात. जेजूचो मोग आम्ही करता जाल्यार देवाचे उपदेश आम्ही पाळटल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून जेजूच्या याने आगोटली सरबराय करणं आणि कालें करणं जेजू येता म्हणून सांगल्यार ते 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 जावचे ना म्हणून म्हाका दिसता. जेजू आज आतां जल्म काडयोसो ह्या संवसारांत ताणें जल्म घेवचो म्हज्या आनी तुज्या काळजांत, म्हज्या आनी तुज्या मतींत, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत, म्हज्या आनी तुज्या घरांत. देखून जेजूचे जल्म आज आमी क्लेम करया, आमी क्लेम करया. जेजू ह्या पडचे क्रिसमस म्हज्या काळजांत तूं ये जेजू, म्हज्या काळजांत ये आनी केदींच म्हाका सांडून वचनाका. आनी हांव ह्या संवसारांत जियेता म्हणसर आनी संवसारांत वेता म्हणसरी आनी तुजे थंय पावता म्हणसरी म्हजे सांगता राव जेजू. आमचो आनी जेजूचो बांद एकवटीत करया आनी माय मोगान एकवट आनी ह्या संवसारांत जियेया. इतलेंच देवाकी जाय, इतलेंच आमी एकामेका मोगान जियेल्ले, मोगान रावल्ले जेजू की जाय जे एंत उतार आमच्या मतीन धरून आज आमी विशेष तरेन मागया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज लॉर्ड. ह्या वेळार विशेष तरेन आमी सगळ्या तुमच्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता. प्रत्येक जावन आमी मागया. सगळ्या आमच्या कोणी क्लेम केला हांगा पुरा हेल्थ वायज अमाबेल हिच्या खातीर आमी विशेष तरेन मागया. आमचो भाव निकोलस कुएलो हाच्या खातीर मागया. आनी विशेष जावन आमच्या बेन्नी पिंटो ह्या भयणी खातीर, जॉन पिंटो म्हणल्या एका भावा खातीर, आनी लिली फेर्नांडीस म्हणल्या एका भयणी खातीर, आनी विशेष जावन अनिता म्हणल्या एकल्या भयण विशेष तरेन इंटेन्शनां गलती आसल्या वडल त्या भयणी खातीर विशेष तरेन ताचे युकेचे सगळे कितें फॉर्मेलिटीज आसात बेगीन जावंक ताच्यो सर्टिफिकेट्यो एग्रीमेंटच्या खातीर आज आमी मागया. आनी शांती म्हणल्या एका भयणी खातीर परत डिलिव्हरी जाला, ताचे कितें समस्या आसात कुटुंबांत हे सगळे समस्या परिहार जावच्या खातीर. आनी ते 20 वर्सां उपरांत ताका भुरगें जालां, 20 वर्सां जाल्या उपरांत पोर भुरगें जालां. त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेष तरेन मागया. आनी तुमची इंटेन्शनां कितें आसात ती ह्या वेळार तुमी कमेंट्सार घालते रावा. तुमचे खातीर आमी विशेष तरेन ह्या वेळार मागता. हालेलुया. 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 रख बाबा शंदरबर करबला रख बाबा शंदरबर जीज 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 बाबा हर एक संगती तुझ्या पांया तळा भेटून दिता समया जेजो. हालेलुया. 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 मगदलीन म्हणल्या एका भयणी खातीर मागया. तिची सगळी कॅन्सर पिडा बेगीनच गूण जावंक संपूर्ण सुटका मेळोवंक मागया. मल्ल्या म्हणल्या बोन कॅन्सरांत सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. उरे रखा बाबा शंदरबर करबला रुख बाबा शंदरबर करबला रख बाबा शंदर करबला रखाल उरे दका शंदरबर जीज 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 रुख बाबा शंदर शंदर शंदरबर रुख जीज बाबा शंदरबर बाबा शंदर सोनिया म्हणल्या बरो जॉब मेळच्या खातीर आमी मागता मंगळा जेजू. हालेलुया. फ्रांसिस म्हणल्या खातीर प्रत्येक जण फाटीच्या खातीर दुःख संपूर्ण गुण जावच्या खातीर मागता बाबा. हालेलुया. हालेलुया. रुख बाबा शंदरबर करबला रखा बाबा शंदरबर करबला रखाल जीज 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 रोजी बाय रोजी म्हणल्या एका भयणी खातीर तिका संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर मागया. लेस्टन म्हणलो भाव एक्सिडेंट जावन ताचे रिप्स पुरा कट जाल्यात, ब्रिथींग प्रॉब्लेम आसा, आयसीयूंत आसा, ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर ह्या वेळार मागया. गुरकार जीज 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 गुरका बाबा संदर्भ संदर्भ कर तल्मा बिड्डा यांचे घराचे सगळे डील बेगीनच जावंक आनी ते क्लियर जावच्या खातीर मागया. गुरका बाबा संदर्भ करबल बाबा बाबा संदर्भ विल्मा म्हणल्या एका भयणीक संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. गुरका आईवन पिंटो म्हणल्या एका भावाक त्या गांवांत तो आयला हांगा तांचे लग्नाचे पुरा कार्य आसा त्या बऱ्या तरेन जावच्या खातीर मागया. गुरका बाबा संदर्भ करबल रुख बाबा 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 द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बारा रुख बाबा संदर्भ जीजा जीजा चव
शबाबा चंद्र चंद्र शबर शकर सबीना म्हणले आयसीयू तसा त्या बहिणी काहीतरी विशेष तऱ्हेने मी माग्या संपूर्ण सुटका मिळच्या काहीतरी माग्या उरे रखा बाबा चंद्रभर करबाला रखा बाबा चंद्रभर सबीन बाय म्हणल्या बहिणी काहीतरी विशेष तऱ्हेने माग्या उरे रखा बाबा चंद्रभर करबाला रख बाबा चंद्रभर चंद्रभर करबाला रखा बाबा ओ बाबा चंद्रभर करबाला जिजा रंगल 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 जंगल बाबा शक बाबा जिजा एकल्याची बुरगी मागण्या घेऊन शकत माग्या सगळे सुडखा मिळ शकत माग्या ओ बाबा चंद्रभर चंद्रभर कर रख बाबा चंद्रभर करबा रख बाबा चंद्रभर करबा रख बाबा चंद्रभर करबा रख बाबा चंद्रभर करबा रखंदभर चंद्रभर करबा जिजा 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 थैंक यू फादर थैंक यू जिजा थैंक यू शब बाबा चंद्रभर करबा जिजा 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 हालेलुया 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 उरे कर कर जिजा थैंक यू लॉर्ड 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 थैंक यू प्लीज रख बाबा बाबा चंद्रभर जिजा 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 रख बाबा बाबा आणि सल्डान म्हणले भावा खातीर मागे त्यांचे सगळे समस्या परिहार जाऊन वेगळेच देवान कितें त्यांच्या जिवितांत मुखार सोंगताने देवाची योजना आसा ती सगळी जारी जावं आणि ताका सगळे देवान खळीत करूंक मागया उरे रखा बाबा चंद्रभर जिजा 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 बाबा बाबा चंद्र 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 बाबा जिजा रखा बाबा चंद्र चंद्र एका बहिणीक नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया उरे रखा बाबा चंद्रभर करबाला रखा बाबा चंद्रभर करा जिजा 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 द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बरा शबाबा चंद्र चंद्र करबाला जिजा 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 आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने 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 अविनाश म्हणले का भावा खातीर मागया ಒಮ್ಮೆ त्याने मिनिस्ट्री स्टार्ट करू ताका चोडಕೊಳ್ಳ त्याने घरात चोडಕೊಳ್ಳ्यो सगळे थुठण पडून दिया मला गुरु बाबा चंद्रभर worship बाबा चंद्रभर worship your name worship your name worship your name Jesus worship your name worship your name worship your name जसं सिक्वेरा म्हणल्या एका बहिणीक संपूर्ण वाईट आता सुडखा मिळच्या खातीर या वेळार मागता जेसू गुरु बाबा चंद्रभर करबल रखा गुरु बाबा चंद्रभर करबल रखा बाबा चंद्रभर रखा बाबा आराधने आराधने येशुवे आराधने 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 येशुवे हालेलुया हालेलुया worship Lord praise you Jesus hallelujah worship your name on our Jesus आराधने 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 येशुवे आराधने worship you Jesus समयाचे सुद्धा मिंडी डिमोलो खातीर मी मागता सर तिचे सुडका मिळच्या खातीर या वेळा मागता समयाचे गुरु बाबा चंद्रभर जिजा 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 जॉस्पिन आणि कुटुंबा खातीर मागता समयाचे आणि सरकारचे डिसिजन काढ घेऊन धैर्यान मुखार सोडता आयली कुटुंबा जर ताका दिजेचो गुरु बाबा चंद्रभर करबला रमणबरा शबाबा चंद्रभर करबला रका शबाबा या ला 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 गुरु लका लका चंद्रभर करबला रका बाबा चंद्रभर करबला रका बाबा चंद्रभर थँक यू लॉर्ड थँक यू थँक यू थँक यू बाबा आराधने 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 येशुवे आराधने 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 thank you Jesus आराधने worship you आराधने येशुवे thank you Lord आज विशेष अभिषेक दिते आता जायत्यांक
तुम्ही बसल्या कड्यान तुमच्या दोळ्यांत दुःखान देवण गेल्ली अनुभव तुमकां जाला ह्या वेळार जेजू विशेष तरेन ते अभिषेक तुमचे ते दिल्ल्या वरवीं हे दुःखां तुमचे तावन गेल्या आनी थोड्यांक बसल्या कड्यान थंड ऐसाचे उदक आंगार पडले बरी अशें कूल एनॉयंटिंग तुमकां दिला आनी थोड्यांक जायते सुतीन घाम येवन धगीन रावले बरी एसी घाल्यार तितली धग जावचे बरी असले एक धग कुडीन घाल्ली आसा हे एक फायर एनॉयंटिंग देवान उच्चाचे अभिषेक तुमकां दिला असले अनुभव जाल्ले दायकन कमेंट घाला ह्या वेळार असले अनुभव जाल्ले बरं का थोड्यांक दर्शन दिला जेजून दर्शन दिला विजन म्हळ्यार थोड्यांक विविंग रितीचे जेजूचे दिश्टीक पडलेले घडितान तुमच्या जिवितान घडल्यात मागण्या वेळार जी कोणाक अनुभव जाल्या दायकन तुम्ही कमेंट्स घाला हेरांक भावार्थता तुमकां कितें भोगलां ह्या वेळार तुम्ही घाले कसले अभिषेक तुम्ही कसले एनॉयंटिंग तुम्ही जोडला म्हळ्यार कमेंट्स घाला त्या जाल्यार हेरांकी भावार्थता बरोवस येता हेरांकी म्हाकाय जायचे म्हूण तांकां एक आशा आसता मागीर ती मागतात ह्या वेळार तांकां मागण्याक तुम्ही उर्बा दिल्ले बरी जाता उरण बाबा शंकर बरें करबाला आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे worship your name 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 Jesus worship your name 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 let your fire fall right now आराधने 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 कुडींतले दूख आनी सगळे स्टिफनेस असले हेवीनेस असले सगळे गेला म्हण ती साक्ष दिता आनी एका भयणीक प्रत्येक जावन गिफ्ट ऑफ टीएस म्हळ्यार दुखां दिवचे मागणे करताना विशेष गिफ्ट मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां रियगल्यात जी कोण ते मागणे करताना दुखां दिवता तांचे मागणे दुखां सकला पडच्या पयले देव रिसीव करता असले गिफ्ट ऑफ टीयर्स हे विशेष गिफ्ट देवान दिवचे असले एका भयणीक मेळ्ळा म्हण ती साक्ष दिता आनी एका भावाक मस्त एनॉयंटिंग जाला म्हण ती साक्ष दिते आसात रोख बाबा सुंदर सुंदर जिजा हालेलुया हालेलुया शबा आनी एका भयणीक गिफ्ट ऑफ टीयर्स मेळ्ळा आणि शिवरिंग आंग सगळे वायब्रेट जावचे एक मैठी अनॉयंटिंग देवाचे विशेष अभिषेक या बहिणीक मेळ्ळा थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू हे पुरा साक्षी हर एकले आमी ट्राय करचे असले अनॉयंटिंग आमी मागचे तेदाळ मात्र आमचे जिवीत परिवर्तन जाता जिवितांत देवाची कृपा देवाचे मोग तो बघूंक आमी शकता गुरु बाबा संदर्भ खरबला रकाला दो बाय बाय ताय 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 शुता पा हल्लो पा बाबा संदर्भ करबा रख बाबा संदर्भ खरबला रख बाबा संदर्भ करबा जीसस शुक्र दे संदर्भ करबा रख बाबा संदर्भ संदर्भ रख शबा संदर्भ जिगदे संदर्भ करबा रख बाबा ताकला जीसस हालेलुया प्रभु संदर्भ रख बाबा संदर्भ praise you Jesus worship you Lord worship you Jesus
जायत्या जणांक जेजू सुटका दिला आणि बाबाक म्हळ्यार तांणी कमेंट केल्या डेलिव्हरन्स ताका जाला डेलिव्हरन्स म्हळ्यार सर्व संवसाराच्या झुजांत तांकां जैत मेळटा बाबा शंकर बरे जीजस तेंच्या हालेलुया 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 जय बाबा एका बहिणीक दमराच्या गांठीची दूख सगळी गुण जाल्या म्हणून साक्ष दिते आसा बरे रका शंकर बरे करबाला रका बाबा शंकर बरे करबाला जीजस जीजस तुमकां कितें बरेपण जाल्यार कमेंट्स घाला विशेषतः देवाक अर्घां दिया तुम्ही सगळे अर्घां दिया बाबा सदा बाबा सदा बरे करबाला रका बरे हालेलुया उरे रका शंकर बरे अर्घा जेजू अर्घा जेजू अर्घा जेजू अर्घा जेजू अर्घा जेजू सोन्या जेजू अर्घा जेजू अर्घा जेजू अर्घा जेजू अर्घा जेजू अर्घा जेजू सोन्या जेजू आराधने 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 येशुवे आराधने 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 येशुवे बरोबर थँक यू जीसस थँक यू Thank you for healing. Thank you for deliverance. Thank you for anointing, Lord. Thank you for all the gifts of the Holy Spirit, Lord Jesus. Thank you, everybody. Jesus, सगळ्या आज जी कोण जॉईन झाले त्यांच्या सगळ्या कुटुंबाक ते तुका अर्घां दिता जेजू तांच्या खातीर तुका अर्घां दिता तांकां तूं आपडल्या खातीर तांकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर तांकां समाधान दिल्ल्या खातीर काळजान संतोष दिल्ल्या खातीर कुडीक सगळे पिडा कान उडयल्या खातीर जेजू तुका काळजान तावन अर्घां दिता जय बाबा शंकर 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 रुख बाबा शंकर जीसस 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड जायत्या कुटुंबांक देव आशीर्वादीत करता तुमच्या घरांनी असल्या खंयच्याय वायटाचे सगळे जेजू कान उडयता ह्या वेळार उलटून काडटा सगळे उरे बाबा शंकर बरे करबाला रेखा बाबा शंकर जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी अर्घां दिया तुमकां जाता तितले अर्घां दिया उरे बाबा शंकर जीसस थँक्यू फादर थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड बाबा शंकर बरे करबाला रेखा बाबा शंकर जीसस थँक्यू फादर थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी worship Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज विशेष तरान देवान आमकां एक अवकाश दिल्लो इतलें बरें देवाचें उतार ताणें आमकां दिलां इतलें बरें अभिषेक दिला ताणें सर आमची मागणी ताणें आयकल्यान आनी सगळ्यांक आमकां आमची मागणी आयकून सगळ्यांक आमकां मागण्याक जाप दिल्या जेजू देखून काळजान तान अर्घां दिता आनी सर तुमी जॉयन जाल्यार तुमकां मस्त ताचो उपकार बावडटा आनी मुखल्या दिसांनी हे टॉक्स तुमी फॉरवर्ड करा त्या जाणांक आयकोन दीत आनी लायक करा आनी हेरांकी तुमी आमच्या ग्रुपाक जॉईन करा अशे जायते लोक सर प्रितीची सुडका जोन काणयो दी बरी भलायकी मेळोवन दी तांकां तांचे इंटेन्शना खातीर मागता आसतना खंडे तांकां मस्त जाणांक बरेपण जाता देखून ह्यो संगती मतीन धरून आमी सत्येक जावन आमी सांगता सकड आमी सांगता मागया आमच्या बापा सगळ्यांच्या पैसा तुझ्या चमकाय तुझी कशी सकाळची संस्था आमचा दिस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुशिता त्याच्या आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीन पडो दिव नाका पुनः आमकां निवार आमेन नमान मरी गटपन बोलेले सुमितीचे सांगता तेमचे दुसदेव सदैव पॉल विशेष जेजू भगवान मरी दाच में माफी खातीर निकार आमच्या मरणाचो आमेन महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी बरी रात मागता तुमकां समेस्तान गुड नायट